जो मोठो पावस येता त्या पावसात डोंगराळ भागात आमच्या गावणे टू महालक्ष्मी या रोडार पूर्वचारी देवळा सुद्दाची वॉल आसा साधारण 100 मिटरांची दोन्ही सायड आडवी उबी ती कोलॅप्स जाली आणि त्या खातीर सबंद ट्रान्सपोर्ट मडकयच्यान तशेंच गावणेच्यान येणारो बंद जालो. आज म्हाका खूब वायटूय दिसता कारण बरोबर 2 वर्सां पयलीं आमी फुडली वॉल बांदिल्ली आनी त्याची फुडली वॉल आमकां बांदपाक जाय आशिल्ली कारण ताची फुडली वॉल ही चिऱ्याची वॉल आसा आनी थोडो कुडको जो आसा स्टेजीच्या सायडीन तो आमी त्या वेळार कॉन्क्रीट वॉल केल्लो. चिऱ्याच्या वॉला सकट कॉन्क्रीट वॉलीन सायड सोडिल्ल्यान हें सगळें आज कोसळ्ळें. जिवीत आनी जावना आनी त्या खातीर हांव देव पिरवाचार्याच्यो मुद्दाम हांवें नमूद करता कारण जिवीत आनी न जाल्ल्या कारणान किंवा एक्सिडेंटात कोणूच सापडलो ना हें खरें देवाचे उपकार आशिर्वाद अशें म्हाका दिसता. 6 मिटर हायट आशिल्ली ती सकयल पडिल्ल्यान जवळ जवळ फाल्यां दनपार बसून आमी तें क्लियर करपाक सोदता कारण इट इज अ कॉन्क्रीट वॉल. सगळें आमकां फोडून काडपाक जाय. रात आज सकाळी फुडें हें चालू जालां आनी सगळें काम 24 तासांत फाल्यां मोकळें जातलें. त्या नंतर जें काम आसा तें इमिजिएट चालू करपाक लायलां कारण हो मेन रोड आसा आनी मेन रोडार आमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरूंक शकना आनी त्या खातीर जो ट्रान्सपोर्ट आमकां इमिजिएट करपाक जाय तो चालू करपा खातीर फाल्यां दनपार पासून तो चालू जाता. इंजिनियर मजूर आयिल्ले आसा, सरपंच, जिल्हा पंचायत सगळे मजूर आसा, गांवचे पंच आसा आनी तांचे कडेनूय मागता तांणी जे सोपस्कार आमकां करपाक जाय इमिजिएट रेजोल्युशन घेवचें. रेजोल्युशन इमिजिएट डेप्युटी कलेक्टराक धाडचें. डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत ती फायल रोखडी मूव करची. तो पर्यंत मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान बिंग अ PWD मिनिस्टर आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटचो हेड ह्याच्या माध्यमांतल्यान ही वॉल परत बांदपाक आमी इमिजिएट चालू करुया. नाजाल्यार फुडें ह्या देवळाक येदें व्हडलें जें देवूळ आमी बांदलां त्या देवळाक धोको आसा आनी तो धोको निर्माण जावचे पयलीं हें सगळें काम येणाऱ्या 2 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो इरादो मुखार दवरून आमी हें काम करतले अशें नमूद करता. तर आमी हांगासर पूर्वचारी देवळा कडेन आयज जी भिंत पडलेली आसा पळय न्ही थंयसरूच देवळाच्या फाटल्यान आमचे देवाचें एक मागले पूर्व म्हणून आसा. थंयसरूय फाटल्या दिसांनी जो प्री मॉन्सून पावस पडलेलो पळय भरपूर कितें तेन्ना एकाच पावसान ते थंयसरली माती कोसळ्ळी आनी ते देवाची जे हें आसा घुमटी आसा कितें तेका मातसो धोको निर्माण जाल्लो आसा कितें. तर आयज सुदीन देवळकार हांगाचे मंत्री वीज मंत्री ते हांगासर येवन पळोवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी तें रोखडेंच काम सुरू केल्लें आसा धड बांदपाचें. तेज्या बरोबर हें काम तेंच्यांनी करता म्हणून सांगलां आपणाच्या कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत कितें जाल्यार तें बी मातशें बेगीन त्याच बरोबर कित्याक इमिडिएट हितून कित्याक रोखडोच जर आनीक पावस पडत जाल्यार ते आनीक कोसळपाची शक्यता आसा. सो मिनिस्टरान दोन्ही कामां करता म्हटलें. हय करता म्हणून सांगलें. तेणें वांगडाच ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका. बांदोडा हांगसरली जी पूर्वाचारी देवस्थान आहा तेजी सायडीन जी रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ती आयज सकाळी 6:30 वरांचेर कोसळ्ळी आनी ती डायरेक्टली सकयल आशिल्ल्या रस्त्यार कोसळ्ळी. ताका लागून हो फोंडा मडकय वचपाचो रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा.
ताका लागून सद्याक ज्यो बसी आनी बाकीचे ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो उणीर मार्गान मडकय डायवर्ट केल्लो आसा. म्हायती मेळ्ळ्या नंतर स्थानीक आमदार तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, सरपंच रामचंद्र नायक तशेंच स्थानीक पंच मुक्ता नायक यांनी हांगा येवन तपासणी केली. तशेंच स्थानिका बरोबर चर्चाय केली आहा आनी जी माती रस्त्यार पडल्या ती काडपाचें काम सद्याक सुरू आसा आनी आज 3 सांज पर्यंत काम पूर्ण जातलें. त्याच्या नंतर रोखडेच ही रिटेनिंग वॉल बांदपाचें ऑर्डर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी PWDचे इंजिनियराक दिल्ली आसा. महत्वाचें म्हणजे जेन्ना ही रिटेनिंग वॉल पडली तेन्ना स्थानीक पंच जे मुक्ता नायक आसा हे बायलेन स्वताक आपूण खोरें घेवन ती माती काडपाचो खूब प्रयत्न केलो. ताका लागून स्थानीक लोक त्याची कौतुक करीत आसा. कारण एक पंच जावन आनी एक सकाळ फुडें ही घटना घडले नंतर स्वता आपूण स्पॉटार येवन जेन्ना काम करता तेन्ना स्थानिकाक खूब तेजे बद्दल खूब बरें दिसलें आनी समाधान व्यक्त करता. तशेंच तिजें अभिनंदनूय करपाक लोक लागलेले आसा. मडकयच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.